आकाशवाणी पणजी आयकूंक दिता कोंकणी नाटक आमगेर चोरी जाता. बरोवपी कृ म सुखठणकार, निर्देशक साईश देशपांडे आणि निर्मिती सिंथिया रेगो हांची. तर ऐकूया कोंकणी नाटक आमगेर चोरी जाता. दया घना दया घना उरलो बंदी असा मी. अरे दया आयलो रे दूध घेऊन. बेल मारली ना अशी. श्रीराम जय राम जय जय राम. बाबा एक आयतार लेगीत रियाज करपाक मेळना हांगा. सगळे छंद माती भरवण जाले. अरे जन्म बंदीवास सजा इथे प्रत्येकास. चुके ना कुणास आता बंदी तुझा मी. अरे दया कानात तेल घालून बसला. ये दोळच्यान हांव भितरल्यान आड्डता. चटणीची रूच पळय पळोवया. 10 दिशांची कोठडी मोहमाया झाली वेडी. प्राण माझे ओडी झालो बंदी असा मी. दया घना. अरे दया आयलो रे. अरे ताका फाल्यां एक शेर दूध चड घालपाक सांगा. पंचम फाल्यां पायस करपाक जाय. दया घना. छे पुर्या धनश्री म्हाका जमचोच ना दिसता ह्या जल्मान. जिबो मातल्या तुमच्यो. पायसा बरोबर आतां पुरयो जाय पडल्यो तुका. श्रीराम जय राम जय जय राम. बाबू तुका विचारता हांव. कान फुटले काय कानान तेल घाला. आई ताका ते बाबू बाबू म्हणप सोबना आता. महिला मंडळाची सगळी रेजिस्टर्ड मेंबर्स हसतात म्हाका. अग बाबू रट्टा मुगो तुगेलो. बोम दी ताका. लशी शी. राव गे. तुमच्या लग्नाक बाबू कन्यादान करता मरे अशें भटान म्हळे तेन्ना आमी बाबूक सोदता. पळयल्यार तुगेलो बापूय टोपी चडोवन आयला. याद आसा मरे बाबू. आसूं गे आता. मागीर तूं भांगराचेर पावतली. मागीर कांकणाचेर हाणी भांगराचें उदक चडयलें म्हणून परत ती झगडी. आसूं पळोवया. काय बरी सकाळ देवान दिवं. आमकां कांकणां हाणी फटयली. ती कांकणां आमकां तुजो देव दिवंक आयला. ही दोळ्या सामकार आससर हांव विसरची ना. मागीर आता खंय वच म्हणटा म्हाका. पदराक एक चली आसा ती विसरली दिसता. आगे जुगलबंदी नाका गे सकाळी सकाळी. जुगलबंदी जाय जाल्यार संगीताची करा. आमच्या घराण्याक संगीताचो वारसो आसा. आवय म्हजे हे इतल्या वर्सांनी पयलेच खेप आयकता. म्हणजे घराण्याचो पत्तो नासतना गाठ मारली ताजे कडेन. ते खबर आसा. जिबेक लागून तुमचे घराणे काबार जाले ही म्हायती आमकां मेळिल्ली. मडकयच्या मानशेची सुंगटां खावपा खातीर तुमच्या जाणटेल्यांनी भाटां लेगीत विकली अशें सदामामा सांगतालो. तुजे सदामामाची मडकय मानस आसा गे. आगे आसूं त्यो घराण्याच्यो खबरी. आमी संगीताच्या घराण्याबद्दल उलोवया. आमच्या घराण्याचे संगीताचे दायज फुडें व्हरपाची सगळी धुरा म्हज्या ह्या खांद्यार आसा हाची म्हाका पूर्ण जाणीव आसा. आनी त्याच दिकेन म्हजी संगीताची साधना चालू आसा. आवय म्हजे किते बाये साधना. धाप लागली तुका. ह्या बाबड्याक कांय खबर ना. खंयच्या बाबड्या बद्दल उलयता रे तूं बाबू. तुज्या दाव्यान तांबड्या फुलांचो विटिल्लो गावन घालून उबें रावला त्या बाबड्या बद्दल उलयता. ताका आमच्या घराण्याचे संगीताचे दायज खबर ना. म्हज्या गवान सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं अशें म्हणून म्हजो घुंगट उखलचो अशी म्हजी इत्सा आशिल्ली. जेन्ना वेळ आयली तेन्ना तुज्या गळ्या कडेन कचरो आयलो. खंय कचरो आयलो रे बाबू. आय सैबागी ताळ्या कडेन गे. पीन मारची आशिल्ली. तुजो बापू जय गंगे भागीरथी
म्हणटालो तेन्ना प्रत्यक्ष भागीरथी सकयल्या वाड्यावयल्यान धांवत येताली भाटकारा कितें जालें काय म्हणून. अशें कितें आवाज आशिल्लो. नाजाल्यार हाचो पिनो मारच्यो पडटा. दया आयलो रे. आई दया येवना. वा सुभान अल्लाह. आहा. आयचो पेपर आयलो रे सुरेश. सुभाष रे पेपर व्हरपाक आयला. श्रीराम जय राम जय जय राम. भाऊजी हांव तुमकां विचारतले म्हणून राविल्ले. तुम्ही पेपर कित्याक लायना कांताक सांगू. तुवें कित्याक सांगपाक जाय. हाका तोंड ना. हाजो बापूय शंकर बाब असोच पेपर व्हरतालो. आतां हो ताजी गादी चलयता. शंकर बाबान येवन च्या घेवप आनी च्या घेता घेता कोण भायर पडला तें हांकां वाचून दाखोवप. आनी शंकर बाब केन्नाच म्हळें ना. संवेदना आयली म्हणटाले. बरोबर. सकाळी मातसो ताळो तापयलो रे. दया घना. क्या बात है क्या बात है. ह्या सुरेशाक जमता तशी त्या सुरेशाक लेगीत जमची ना ही तान. अरे सुरेशाक जल्मान कितें जमलां. जमिल्लें जाल्यार नयनाचेर अशी परिस्थिती येवची नाशिल्ली. आय सायबा आगे आई तो सवीत मावशेच्या सुरेशा बद्दल उलयना. तो सुरेश वाडकरा बद्दल उलयता. वाडकाराल्या सुरेशाची म्हाका कित्याक पडलां. म्हाका दिसलें सविताल्या सुरेशा बद्दल उलयता म्हणून. तूं वळखता रे सुभाष सविताल्या सुरेशाक. ना गे. ना कितें रे. तो तुगेले काकीलो. खंयची काकी. भोब्याली. तिच्या भावाच्या मेवण्याच्या साडवाचो पुतण्यो. कळ्ळें. हालीं तुमकां नाती नाका जाल्या न्ही. ना म्हळें की मेकळे जाले. आतांची पिढीच मनीस घाणी. आगे तू जपाक बशिल्ली न्हय. हा हे पळय म्हाका मातसो रियाज करून दी. आज बाबान सपनान येवन पुर्या धनश्री शिकोवपाक घेतला. शुद्ध मध्यम आणि तीव्र मध्यम हातून मातसो गोंधळ जाता. राग पुर्य धनश्रीचो राग पूर्वी जाता. म्हणजे धचा मा जाता तशें. आमची वहिनी पेशवाईन पावली. शी बाबा बायलो खंयच्यान खंय पावत ते सांगू नजो रे. आमची आनंदीबाई खंय पावली. म्हाका सोदीत येवपाची ना हांगा. राव येवनी आनंदीबाई सांगता मागीर तिका. म्हजेय तिचे कडेन काम आसा. श्रीराम जय जय राम. कोण आनंदी. येत जाल्यार मागील दाडच्या रगड्याक टाकी मारून घे. हालीं टाकी मारपाक कोण मेळना. बरें आ बरें. वहिनी च्या कुडे मगे. हय म्हाका म्हज्या बापायली गादी चलोवंक नाका. आलें गंजन बी मारके हा. सुरेश भाई हा. जाऊ नी. अल्लाह रसूल अल्लाह आहा. अल्लाह रसूल अल्लाह वाह. पीर न पीर कर दो कर दो पीड़ा दूर हमारी रसूल अल्लाह. जीव लगा राहियले रे दूर घर माझे. जीव लगा. वाह भाऊजी क्या बात है. आवयस तू इतले एक्साइट कित्याक जालें गो. फर्स्ट टाइम पळयता तुका. म्हाका संगीताच्या बाबतीन फावो तसो एक्सपोजर मेळूना. तसो म्हाकाय बॅकग्राऊंड आसा संगीताचो. आमचो भाऊ गोविंदरावाचो फोटो फुडें दवरून हार्मोनियमाचेर वाजयतालो. अशें गुनगुना रहे है भंवरे खिल रही है कली कली. गली गली कली कली. वाह वाह वहिनी क्या बात है. श्रीराम जय जय राम. कोण वो गोविंद भाऊ. तुज्या सोयरीकेक मध्यस्थी केल्लो तो. ताचो फोटो लावपाचो तुमी. ही सोयरी करून तुमचेर जल्माचे उपकार केले ताणें. आई ताचो उद्धार ओगीच करू नाका. जांच्यो गाठी जय मारल्यात थंयच लग्न जाता. गोविंद भाऊन आमचेर उपकार करूना. ताणें तुमचो बाबू कलेक्टर म्हणून सांगिल्लो. आमी रावली ताच्या भरवशार. हांगा येवन पळयत जाल्यार तुमचो बाबू पिग्मी कलेक्टर. शेवटी कलेक्टरच मगे. आगो आगो आसूं गो आतां. हांवें विशय काडला. हांव उलयतालें गोविंदराव पटवर्धना बद्दल.
ताच्या फोट्या सामकार आमचो भाऊ हार्मोनियम वाजयता. आई गोविंद भेण्याचेर पावली. दया आयलो रे. फाल्यां एक शेर दूध चड हाडपाक सांग ताका. आ, अगो सीमा गो. आई सीमा गे. मेळाय व्हरपाक आयलां आसतलें. श्रीराम जय राम जय जय राम. यू आर राईट आई. आयली आयली आमगेली आनंदीबाई. मिता, तू इतले तांबडेशे जाला. सकाळी फुडें वाजले काय कितें गो? काय ना गो, हे दोगूय फिरकी घेताले म्हजी. तातून आमची आई. मागीर कळना तुका. तू गेल्या काकणाचेर पावली काय कितें गो? ना, आज म्हज्या संगीताच्या गिन्यानाचेर हांचो क्लास चल्ला. हांचो म्हणल्यार आमगेलो सामील जाला. स्वताक आतां तानसेन समजुपाक लागला काय कितें भावोजी बरोबर रावन रावन? तू आता कित्याक तांबडी जाता? आनी तुजी कात तिकता मगो ह्या दिसांनी. सिक्रेट आमकां सांगप ना. काय ना गो सिक्रेट बिक्रेट. तोंडाक दुधाची साय लायता. पळय, अशी साय घेवप मगो आनी अशी सर्कल सर्कल करून घासप. म्हणून म्हाका साय चड लागता. ओ आय सी. आनी तुजे कडेन मगो म्हाका मातशें डिटेल उलोवपाक जाय. आतां न्ही, मागीर सेपरेट 1 to 1. ए किद्याचेर गो? म्हाका टेन्शन मात्तूय कोताक येना. टेन्शन लिड्स टू एसिडिटी. एसिडिटी जातकच पाड पडलेच. पळय पळय, म्हाका हांव एक्सायट जावपाक लागलें. किद्याचेर उलोवपाक जाय आनी लफडा? हाजी बी भायर भानगड ना मगो? ओ नो. आगो सुतावयल्यान सरगार पावले मगो तूं. आगो बाये, फाटीं तुमगेर चोरी जाल्ली पळय, ताचे म्हाका डिटेल्स जाय आशिल्ले. आनी कांय ना सायबिणी. हो माय गॉड, कितले भिले जाणा हांव. चोरयेचे डिटेल्स मगो. आय वूड लव टू गिव यू द डिटेल्स. आगो आमचो च्या खंय पावलो गो? च्याचो काडो जालो. आता स्टीलच्या पेल्यांनी काढून घेयात तो. पोळे काडपाची आशिल्ली ते फाल्यां सोमारा मुळ्याच्या सुक्या भाजयेक लावन खावपाचे दिसता. I is too naughty, Hello everybody. Hello Tansen. How are you doing? आय एम फायन. आय एम डुईंग गुड. पेपर हाडपाक आयिल्लो न्ही तू? तुजो पत्तोच ना म्हणून पळोवंक आयिल्ले. पेपर छापता बी काय म्हणून. हो आय सी. ना जाल्यार तू येवचेच नाशिल्ले न्हय? ते येवचे नाशिल्ले जाल्यार मेळाय कोण व्हरतलो आशिल्लो? तू वाटी घेवन आयला तर. बिग जोक. सगळो जोकूच जाला हांगा. आगे टाळ्यार च्या केन्ना पडटली आमच्या? आणि राजकन्या उठूंक ना अजून. आगे हाडटा गे. पूजा उठूना अजून. राती ते क्या करू राम मुझे बुड्ढा मिल गयाचो 2 वरांचो बंपर एपिसोड विदाउट ब्रेक पळोवन दोनांक न्हिदला दिसता. ते डायरेक्ट आता जेवपाक उठपाचें. मिता, तू पळयता गो? सॉलिड सुपर्ब सिरियल. चाय गरमागरम चाय. बाबा सुभाष, मॅन विल बी मॅन. हा न्हय रे? पुरो पुरुषार्थ तुझो. हुनराक भिता म्हूण बरो. कितें? डोंट टेल मी भाऊजी. कितें आयकता हांवें? सारकें आयकता. हुनीर दिसलो जाल्यार हो पयली वयर चढून बसता. म्हाका मागीर जागो उरना. सुरेश, व्हॉट इज दिस? हमारी इज्जत का फालुदा? जल्ल्याक कोण भिता शाण्या? ओह, डोंट टेल मी. ताका भिवप म्हणना, ताका विटप म्हणटात. सांगतले आशिल्ले. आसूं. मम्मा, I had a nightmare. अगो बाय पूजा, ती मम्मा न्हय, ती सीमा काकी. आसूं रे, न्हिदेन आसा ते म्हज्या आरती सारकेंच. माय स्वीटी पाय. कितें बाय सपन पळयलें शाण्या? राती क्या करू मुझे बुड्ढा मिल गया पळोवन न्हिदले. सपनान हांवें पळयले. कॅसेट शिरकली दिसता. राव रे, हाका मुगो मात्तूय पासियेंस ना. लेट हर एक्सप्रेस हरसेल्फ. हांवें पळयले. सांग बाय, तुवें कितें म्हणिल्लें गो ताका सीमा? स्वीटी पाय. स्वीटी पाय, फुडें सांग. लेट हर एक्सप्रेस हरसेल्फ. हांवें पळयले. आय एम इन लिव्ह इन रिलेशनशिप विथ राकेश. ओ नो. हो राकेश आनी कोण? चल,
म्हाका जोती झरोवची पडची ना तर. भाऊजी, शी इज इन लिव्ह इन रिलेशनशिप विथ राकेश. राकेश हिरो ऑफ द सिरियल. अहो, पण ती 8वेंत आसा मुगो. अरे शी इज एक्सप्रेसिंग हर नाईटमेअर. नॅरेटिंग इज द करेक्ट वर्ड. ओके बाय. नरेट. मागीर एक दीस हांव लाडान येवन राकेशाच्या केसान हात फिरयता आनी आनी ताजो वीक म्हज्या हातान येता. ओ नो. जालें. असल्यांनी म्हजेर वीक घालपाची पाळी येतली. भाऊजी, शी इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह. हाका तसले कांय कळना गो. शी इज अहेड ऑफ हर टाइम्स. बरोबर मुगो. क्वायट राईट. मम्मा, सीमा काकीक डिटेल्स विचारले. जागे जाले दिसता. कसल्यो डिटेल गो बाय? कसल्यो डिटेल्स बाय? म्हाका कळ्ळें. काकी येतली परत तेन्ना डिटेल्स दितली म्हाका. आतां मातशें फ्रेश जा. आजी चाळवतली मागीर. कसले डिटेल्स गो? तुका कित्याक नसत्यो राटावळी? तू बाजारात वचून खतखत्याचे सामान हाड पळोवया. अरे सुरेश, तू सगळे सामान सुकांती कडल्यान हाडटा मरे. आनी कितें तर ताचे सगळें ताचे आसता. दुदी ताज्ज आसा म्हणून अख्खो हाडशी. एकूच शीर पुरो. सुरेश, लागी कलेजवा कटार. तू मेरा दुल्हा है. बिरहा है डोली, आंसू की सारी है आहों की चोली. आहा. आग में पीऊ रे जैसे हो पानी. भीतर डाळीची कोरपून राग जावनी. आगे बाय. आता सीमा येतले हा. शर्ट घाल. सकाळी आयिल्ले न्हय ते परत मेळाय जाय पडले. सकाळी व्हेल्ले ताजे कितें जालें? ब्लॅक करता काय कितें तें? हांगा आतां कोण कितें करीत कांयच सांगू नज. ते आमकां तांगेर चोरी जाल्ली ताचेर टिप्स दिवपाचे आसा. येस, अँड दॅट्स गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. कितें? लोक चोरी कशी न जावची हाचेर उपाय करतात आणि हांगा चोरी कशी जावं येता हाचेर टिप्स घेता तूं. अरे हिजे कितें तरी जालांच. म्हाका केन्नाच्यान दुबाव येतालो. कवळ्या वच आनी पयलीं प्रसाद घे पळोवया. म्हजें सपन तें. माय ड्रीम. आवय तशी तू. जालेंच न्ही. आतां हांव कोणाचेंच आयकुचें ना. म्हजें एक सपन आसा. आमगेर चोरी जावची आनी ती बातमी आमच्या फोट्या सयत सगळ्या गोंयच्या दिसाळ्यांनी छापून येवची. हा? त्या निमतान तरी आमची मुखामळा दिसाळ्याचेर झळकतली आनी आमकां गोंयभर प्रसिद्धी मेळटली. कितें गो? हय पप्पा, आरती क्लासान कितलो शो मारता ते खबर ना तुका तांगेर चोरी जाल्ल्याक. आगो चोरी जावप म्हळ्यार सगळें घर धुवन वतलें मुगो. अशें कितें आसा आमगेर धुवन वचपा सारकें? आसा तें म्हजेंच भांगर. उदक चडयल्लें. एक्झॅक्टली. तें आमकां खबर आसा गो, चोराक न्हय. त्या नकली दागिन्या खातीर आमकां जिवानिशी मारीत जाल्यार बशिल्ले कडेन आमचो जीव वतलो मुगो. इतलें कळना तुका? त्याच खातीर सीमा कडल्यान टिप्स घेता हांव. धन्य जाले रे बाबा. श्रीराम जय राम जय जय राम. आता म्हाका टार्गेटीची न्हय टॅबलेटीची गरज आसा. आगो सगळेंच घुंवता हांव. आगो आई कितें जाता तें पळय. आजयेचे प्रेशर वाडला दिसता. तिका गुळी दिता हांव. म्हाका कितें जाता ताचें कोणाक पडूना. तुका कितें जाता मम्मा? टेल मी, आय वॉन्ट टू नो. आय एम सफोकेटिंग माय डॉटर. माय हजबंड डजंट हॅव एनी एम्बिशन. ओहो, युअर स्पोकन इंग्लिश इज इम्प्रूव्हिंग. हा, आय नो दॅट. तुका हांवें पंचायतीच्या इलेक्शनाक उबो राव म्हणिल्लो. तुवें पंच तरी जावचो अशें म्हाका दिसतालें. आय सायबा. तो पंच कितें जातलो? नातना ताजी फाट म्हाका घासची पडटा. तो पंच जातलो. आई. तुका फकत तुमचो फोटो पेपरान आयिल्लो जाय मगे. हांव वतकूच श्रद्धांजली छापा वयर म्हजो फोटो दियात. तू गेल्यास आज 12 दिवस होत आहेत आणि सकल तुमचो फोटो दियात. पयशे इल्ले चड पडटले. शी, आईचे जाणटेपण जाला काय कितें? कितेंय उलयता. हय. ग्रॅनी, हांव तुका गुळी दिता. घुंवताली न्ही तूं? म्हाका आजी म्हणटलें जाल्यार म्हण. म्हाका ते ग्रॅनी फॅनी नाका कळ्ळें. What is in a name, Granny? You call a rose by any other, it will smell as sweet. शेक्सपियरान म्हटला. कोण तो? सकयल्या वाड्या वयलो? छे,
हो इंग्लंडचो सकेला वाड्यावेलो न्ही. इंग्लंडचो म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी 450 वर्सां राज्य केले ताजो हो परिणाम अजून विसन नाही. मोरोपंताली आर्या खबर आसची ना तुका? म्हाका मोरोपंताले आर्या खबर ना. साखर दांड्याले आर्या खबर आसा. आमच्या क्लासान आसा. रोल नंबर 18. आवय म्हजे कितें ज्ञान म्हज्या नातीचें. आई तू मातशी आड पड. म्हजे नशिबान आज तरी आड पडपाचें ना. फकत आड पडपाचे आयुष्यात आनी कितें केलें तुवें? कलेक्टर म्हणून आयले हांगा. मागीर पळयत जाल्यार पिगमी कलेक्टर. मागीर जे हांव आड पडले ते अजून उठूना. 15 वर्सां जायत आयली. 15 वर्सां जाली रे मोगा. 15 वर्सां न्ही ते 5 वर्सां ते. हांव खंय वचूना. हांव हांगाच आसा. आसा म्हणून आसा. म्हणजे तुका जिणेंत गोल्स ना म्हणून तू फोकस ना. कळ्ळें? आणि फोकस आसतकूच पयसुल्ले गोल्स लेगीत फुटबॉल कशे दिसता पप्पा. हांव न्ही म्हजो अणभव सांगता तुमकां. युनिट टेस्टीन म्हाका पायथागोरस थियरम आयिल्लो. म्हाका थियरम सोडूच पायथागोरस लेगीत कोण तो खबर नाशिल्ले. म्हजे फुडें आर्या बशिल्ले. मोरोपंताले न्हय साखर दांड्याले. हांवें सगळो फोकस ताज्या पेपरार केलो आनी पायथागोरस थियरम सगळो बरोवन काडलो पप्पा. पायथागोरसाक लेगीत हो थियरम बरोवपाक चड टायम लागला आसतलो. आनी हे सगळे साध्य जाले फक्त आनी फक्त फोकस केल्ल्यान. वाह, वेल डन. बरी प्रगती चल्ल्या तुजी. तुजे पांय म्हाका पाळण्यातूच दिशिल्ले. तुजो फोटो पेपरांत येतलोच. पुजा बोर्डान मुलीत पयली म्हणून नो वे. शी हांवें इतलें पुण्य करूं गो बाय. तूं आनी आता ते आसू. आमी आता सध्याच्या टॉपिकाचेर फोकस करूया. टॉपिक आमगेर चोरी जाता. तू नोटपॅड घेवन बस पॉइंट्स नोट करपाक. कोण ह्या वेळार धडपडपाक आयलो? आगे तुका सांगिल्ले न्ही सीमा येतले म्हणून टिप्स दिवपाक. यो यो आमी तुकाच रावताली. च्या पाणी जाली? ना बराबर घेवया मुगो. आनी हे हातात कितें? दिसाळ्याची कटिंगा ती. आमगेर चोरी जाल्ली तेन्ना बातमी आयिल्ली तांची ती. हांवेंय दवरिल्ली ती फ्युचर रेफरन्साक. आय नो यू आर जेलस. ओ सीमा मुगो सुभाष आयलो ना? जेथे जातो तेथे तो माझा सांगाती. येतलो फाटल्यान. सकाळी चपात्यो केल्ल्यो त्यो हांवें तव्यार उडयल्ल्यो. त्यो ताका हांवें परती म्हणून सांगिल्ल्यो. तो त्यो करतलो आनी येतलो. बिरबलाची काणी खबर आसा मू तुमकां? खबर आसल्यार आसूं गो. सांग मुगो तूं. तुज्या तोंडांच्यान आयकुया. तरी बरे बिरबलाच्या तोंडांतल्यान आयकुया म्हळेना. आई जागी आसा तर? भितर आड पडल्या पूण आसा डोळे सताड उगडे. तर एकदां अकबरान बिरबलाक विचारलें. हां. घोडा अडला, पान चढले, भाकरी करपली, कशामुळे? कशी? न फिरवल्यामुळे. आई मज्जाच गेली. प्रश्न बिरबलाक विचारिल्लो. हांवें म्हळें बिरबलाक आनी त्रास कित्याक? हॅलो हॅलो एवरीबडी. दार उगडेशें सांडलां. आयलो भाकऱ्यो परतून दिसता. ओके, लेट अस स्टार्ट अवर सेशन ओवर अ कप ऑफ टी. आय एम रेडी विथ माय नोटबुक. सुरू करूया न्ही? येस मॅडम. चोरी आमगेर जाल्ली न्ही तें म्हाका विचारता. ओ आय एम सॉरी. द फ्लोर इज युअर्स. थँक्यू जेंटलमॅन. आमगेर चोरी फाटल्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक जाल्ली. 14 तारखेक मंगळार आशिल्लो. पंचमीकूच चोरी जाल्ली. दयान अर्दशीर दूध कमी घाल्लें आं. हिशोब करचे पयलीं कॅलेंडर पळय रे बाबू. नो टॉकिंग इन बिटवीन. सिरियस टॉपिक इज गोइंग ऑन. वहिनी युअर स्पोकन इंग्लिश इज इम्प्रुव्हिंग. आय नो थँक्यू भाऊजी. त्या दिसा हवामान खात्यान दीसभर कडक वत आसतलें म्हणून पेपरार दिल्लें. म्हणटकच दीसभर दमटूच आशिल्लें. ज्या दिसाळ्याचेर तुवें हें वाचिल्लें तें दिसाळें तुवें आमगेरच्यानूच व्हेल्लें तें सांगलें ना तुवें? तो मायनर पॉयंट. नोटेड. फुडें. हवेन आर्द्रकतेची मात्रा 80% आशिल्ली. दिसूच उदेतना उदास उदास सो दिसतालो. कांयच करीनशें दिसनाशिल्लें. ओठांचेर उगीच
अशी पाखरे येती असली भावनांनी भरिल्ली भावगितां येताली. काका कोण येती? लेट मी नोट डाऊन. अशी पाखरे येती आणिक स्मृती ठेवूनी जाती. पुरो पुरो हांगा अंताक्षरी खेळना आमी. ओके ओके. तर भायर सामकें दाटून आयिल्लें. आत्ता पावस पडटलो अशें दिसपाक लागलें. अरे वयर आपटान सुकत घाल्या ती हाडा. आगे भावोजी तांगेर चोरी जाल्ली त्या दिसाची खबर सांगता. देन इट्स ओके. वाह मदर, युअर स्पोकन इंग्लिश इज इम्प्रूव्हिंग. आय नो थँक्यू बेटा. इफ फॅमिली ड्रामा इज ओव्हर देन आय विल टेक ओव्हर. तर त्या दिसा हुमणाचें वांटप घेवपाक लायट गेली. हाणें खापी हाडिल्ल्यो येद्यो आशिल्ल्यो. केद्यो काकी? येद्यो हांव हांगा डायग्राम काडू? हांकां पंचम बी कांय लागना दिसता. कितें आई? काय ना, कॅरी ऑन. काड बाय, तूं डायग्राम काड. म्हळें आतां कितें करतलें? तोंडाक हालीं मुमरां येता म्हणटकच तोंडाक साय आनी पिटी सारयली. अशी हातार घेवप मगो आणि सर्कल सर्कल करप. भावोजीक नाका आशिल्ल्यो गजाली बऱ्यो याद उरता. नाव आय विल टेक ओवर. पूजा, प्लीज नोट डाऊन दिस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. दनपार जावपाक आयली तशी कुपां आनीक दाटली. पयस सांतानाल्या भाटान कोणाची तरी झगडी चलिल्ली. इतल्यान घरा वयल्यान काव काव करून 2 कावळे गेले. पयस खंय तरी भुरगें रडटालें. इतल्यान एक मीठ मीठ करीत पिकअप गेली. आनी पायणेंतल्यान रद्दी रद्दी म्हणत एक रद्दीवालो आयलो. रद्दी रद्दी. पात्राम, रद्दी है. मुझसे बात करो, सब मैं देखती हूँ. हाँ मैडम, रद्दी है. हाँ, अभी ठीक पूछा तूने. मैडम, रद्दी है. कितनी बार पूछेगा आप? कैसी रद्दी लोगे रद्दी वाले? 7 रुपया किलो. हाँ. अरे 7 रुपए में आजकल क्या आता है? हाँ? हाँ रद्दी आता है भैया. ऐकले तुझे परस स्मार्ट तो. रद्दी वाले, मुंडी नीचे क्यों डाला तूने? आपने मेरे को स्मार्ट बोला ना तो जरा शर्म आ गया. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गांव में हमें बिग बी बोलते हैं. ठीक है. तू थंय पायार पाय कितें घालून बसला? बीग बीग रद्दी काढून दी. ओके मॅडम. हाँ हाँ. पात्रम, ये सुनहरी रातें, रेशमी जवानी वापस ले लीजिए. हम सिर्फ पेपर लेते हैं, किताब नहीं. किसकी रेशमी जवानी? मालूम नहीं मैडम. ये सारी कलर्ड फोटो वाली किताबें रद्दी में थी. शायद पात्रा में पढ़ते होंगे. ये लीजिए, 5 किलो के रद्दी के 35 रुपये. हाँ. सलाम साहब, चलते हैं. हाँ. रद्दीवालो 35 रुपया दीत गेलो. ती पुस्तकं तुम्ही खंयच्यान हाडिल्ली रे? हा म्हणजे काका त्या पुस्तकाची नावं परत सांगा. लेट मी नोट डाऊन. पूजा, पुस्तकाची नावां नोट डाऊन करपाची गरज ना. हांगा गुरुचरित्राचो घरान पाठ करपाक बाबूक वेळ ना. नसते पुस्तकाची नावां बरी जाय तुका. तू बडा छुपा रुस्तम निकला यार. पाड पाड पडू रे त्या पुस्तकांचे. तांच्या वयल्यान आमची दिसभर झगडी जाली. चाय चाय. बिस्किट जाल्यार बिस्किट घेया. चक्र्योय दवरल्या. सांज ये गोकुळी सावळी सावळी. सांज जाली. बरे पूजा. आगो, सांजेचो हो जेविना. हांवें चपात्यो केल्ल्यो. आगो, आज रातचे हांव जेवची ना. लुराव कर. रातचो भावोजी जेविना म्हूण खबर आसा. डायबिटीस प्रॉब्लेम. सेम हियर. थँक्स फॉर मेंटेनिंग व्हॅल्युएबल डाटाबेस. हां, तर मसुरीचे तोंडाक केल्ले सुंगटां घालून. हाजे जातकच हांव जेवलें. आरती कॅम्पाक गेल्लें. धारगळ कॅम्प गेल्लो.
बरोबर. मागीर सगळे जाग्यार घाले आनी शावर घेवपाक गेले. रातचे परत शावर घेता तू? म्हजी पयली सावन संवय ती. शावर घेतना सितारा साबण लायता आनी न्हिदतना सितारा पावडर लायता आनी न्हिदता. नोटेड काकी. म्हाकाय ट्राय करचो पडलो. हांव येवसर हो म्हाका रावता. कित्याक ग? ताका न्हिदतना म्हजे केस जाय पडटा. कित्याक ते हांव ताच्या केसांनी बोटां घालून फिरयत फिरयत न्हिदता. क्लॉकवायज काय अँटी क्लॉकवायज? ऑफकोर्स क्लॉकवायज. अँटी क्लॉकवायज फिरयत जाल्यार काथो जातलो मरे ताच्या केसांचो. नुस्ती सवय मगो सीमा. बट आय लायक इट. आय लायक तुका आवडू, म्हाका कोता घेवपाचे ना ते. सारके तुजे. आशिल्ले नाशिल्ले केस गेले म्हजे. ते सोड. फुडें सांगता. हो केन्ना बोटां फिरयत न्हिदाव्याक पडलो, म्हाका केन्ना दोळो लागलो कळ्ळेच ना. हे कितें म्हणू बरो काका? कुत्रे भुकपाक लागले. ते सदांच रडटात. आमकांय तशेंच दिसले. आगो कुत्र्याक कसली पिडा मारल्या, फातर मार पळोवया. म्हजो टॅलेंट पळयलो तुमी? आई लेगीत फटवली. आता हे कितें? रातकिडे. ओके, म्हाका आलामाक कॉर्ड दितासो दिसलो. सकाळी उठून पळयत जाल्यार दोनूय अलमारी आमकां तोंडा करून पळयता. उरिल्ले तुमी दिसाळ्यान वाचलाच आसतले. हे फोटे हाडल्यात. घे, दवरता तुमकां. तुका निमणो प्रस्न. दिसाळ्यान तुजे कानातले 3 पार चोरयेक गेले म्हणून आयिल्ले. म्हज्या म्हायती प्रमाण तुजे कडेन 2च पार आसा. एक पिड्डुकांचो आनी एक मोतयांचो. हय, सारके तुजे. हळदी कुकमा कडेन हांवें आईलो पोवळ्याचो पार हाडिल्लो मोदेला खातीर. तोय गेलो. मागीर गो? आतां आनी कितें? घराचो विमो आसा गो आमच्या सयत. नो प्रॉब्लेम. So we hope we have answered all queries to your satisfaction. तुम्ही दोघांनी वेळातलो वेळ काढून आमच्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो दिल्याबद्दल आणि चोरयेबद्दल आमकां मार्गदर्शन केल्याबद्दल हांव आमच्या फॅमिली वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. चला चला आमी कामाक लागुया. खबरें पयलीं फोडपाचें, मागीर वडयो घालपाच्यो. सारकें मगे? आधी लग्न कोंडाण्याचे, मग रायबाचे. कळ्ळें मगे? पयलीं आमी आमचे सगळे ध्यान चोरयेचेर केंद्रीत करपाचे, मागीर बाकीचे. मॉम, तुवें नोट केला? हांवें गेल्लें नोटींग पळय. काकीगेर बिग बी रद्दी व्हरपाक आयिल्लो न्ही, त्याच राती चोरी जाल्या. म्हणजे आता आम्ही बीग सोदपाक या? तुवें सोदूंक वचपाची कांय गरज ना. ताका आतां चटक लागल्या. तोच घरा सोदीत येतलो. नोलू सांगताले हे चोर खंय दिसाचे सेल्समन रद्दीवाले बी जावन घरा भोंवता आनी सर्वे करतात आनी रातच्यो चोरयो करतात. म्हणून तांच्या सोसायटीन खंय सेल्समॅनाक नो एंट्री. हे नलू कोण आता? आता नोलूकूय विसरलो. तुजी मेवणी. एकूच मेवणी आसा तुका. ह्या चोरी प्रकरणात तकली भेरेल्यावरी झाल्या. तकरेर खोबरेल थाप. हांवें थापलां. तकली बरी थंड उरता. जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद. रद्दी रद्दी. पप्पा, मम्मा, बिग बी. बेगी बेगी कितें जालां गो? तुका कळचें ना तें. बिग बी. अगो अगो आपयता का? अरे बिग बी यहाँ आओ, रद्दी है. पळेच ना सो. अरे हमारे पास सारी वर्तमान पत्रे ही हैं. सुनहरी रातें रेशमी जवानी फिलहाल नहीं है. आओ तुम. बिग बी. आता पळयले पळय ताणी. आयलो पळय तो. बिग बी करके हमने कितना बुबड़ी मारा, तुम देखता च नहीं. हमारा नाम कन्हैया है.
बिग भी नहीं। भगवान का नाम है फिर भी ये बुरा काम क्यों करता है री? कौन बोला यहाँ बुरा काम है? हमने चोरी की का? वो हम रात को देखेंगे. अगो पूजा तुझं नोटबुक हाड गो. हल्लो हल्लो. मम्मा तू म्हण मुझसे बात करो मैं सब देखती हूँ. अगो पण ताणे पप्पाक विचारला तर साम रद्दी है का म्हणून. ए भाई मेरे, मुझे तुम रद्दी है कि न पूछो रे. रद्दी के वास्ते तो आया हूँ। वो सुबह सो तुमको गांव में बिग भी बोलते हैं ना. गांव में हमें पप्पू के पापा कहलाते हैं। पाड पडले. रहने दो रद्दी घालाव होताच्या अड्ड्यात. आजच्याकडे काही जावपा ना. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. नाका त्यांना पदा कसली. भैया मेरे देखो, शाम को मैं महिला मंडल जाती हूँ, छोटी ट्यूशन को, बूढ़ी मंदिर में, और हमारे मागिलदार की खिड़ी लगती नहीं. मैया हमें रद्दी से मतलब है। हाँ, ये लो भैया रद्दी. हाँ। हमारा काम तुमसे होगा नहीं, ऐसी ही चिन्ना दिखती है. 5 किलो हुई मैया। हाँ मैया ने देखा सब. पड़ोसन के घर उतना हुआ था ना उस दिन. हम आज ही आए हैं गांव से। ये लो 35 रुपए। धन्यवाद. भगवान तेरा भला करे. सबका मालिक एक. हमारा मागिलदार का दरवाजा बराबर लगता नहीं. तुम्हारे साथीदार को बोलना. शेअर करना इन्फॉर्मेशन. ये लोग कहाँ बोलत हैं? समझ में नहीं आता. रद्दीवालो येऊन गेलो. हांवें नोटबुकार टीक केले. आता न्ही मसुरीचे तोंडाक कर. आम्ही काकीचोच सिक्वेन्स फॉलो करूया. हांवें ते केन्ना केला सुंगटा घालून. वाह, ग्रेट. हा, तकली ना म्हळ्यार आसा तुका. आता आमकां वाड, जेव आणि मागीर वच शावर घेवपाक. मागीर हांवें हाडला तो सितारा साबण लावन शावर घे. मागीर हांव म्हज्याच केंसांत बोटां घालून फिरयत फिरयत न्हिदता. क्लॉकवायज हा पप्पा. हां. आणि काकीगेर चोरी जाल्ली न्ही तेन्ना आरती कॅम्पाक गेल्ले. हांव खंय वचूं? तूय वच. विनायकाली टॅक्सी सांगू. दारगळ वच आणि शांतादुर्गेच्या अगरसाळीन राव. फाल्यां पुलिसा बरोबर पंचनामो करपाक यो. पिसाटा होलसेल भरल्या. आज कुत्रे भुकना मुगो शे. मागीर म्हाका कितें कर म्हणटा. हांव भायर वचून बुकू. म्हजेच केंसांत बोटां फिरोवन फिरोवन म्हजे केस मुंद्याळे जाले. न्हिदूच येना. ओकी न्हीद पळोवया. तूच असो जागो रावन भरभरत रावत जाल्यार चोर आनी खंयच्यान येतलो. चोर चोरी केन्ना करता? केन्ना सांग मुगो. सगळे कडेन शांत शांत आसता तेन्ना. आनी चोरान चोरी केली ना जाल्यार कितें करपाचें तें हांवूच करतलें. कितें म्हटलें तुवें? कांय ना, न्हिदेन उलयलें हांव. तूं न्हिदता. उठा उठा हो सकाळी का. आमची आरमार फोडली. कितें सांगता गो. हांवें काय तुज्या केंसांत बोटां घालून फिरोवना. केसांनी बोटां घालून न्हिदल्यारूच चोरी जाता. नाका जाल्लेच. उठा उठा, खूब कामां पडल्या. मॉम वॉट शोर? बेटा आमगेर चोरी जाल्या. खरे व्हॉट्सएपवर घालू? नाका नाका. पयलीं पुलिशेक कळोवपाक जाय न्ही गो. पयलीं पुलिशेक का पयलीं पत्रकार परिशद घेवया. अरे चोरी जाली खंय, पण ती जालीच कशी. चावयो तुम्ही उशाक घेऊन न्हिदतात न्ही. कुंभकर्णाची न्हीद काय कितें. आणि चोर आयलो खंयच्यान? मागिलदाराच्यान दिसता. मागिलदार 7-8 उगडे आसा. आता तुमची उलट तपासणी नाका. ते पुलिशेचे काम. तू खंय हात लाव नाका. तुझे सवळे हांगा नाका. आगे पुलिशेक ठशे घेवंक नाका. हांव 100 फिरयता. पयलोच अणभव. काळजान सामकें धडधडटा. हॅलो, हांव हांव ते म्हळ्यार कोण? हांव बाबुली घरकान्न. पूण
खंयचो बाबू गो? हांगा कितले अशेच बाबू आसा. पिग्मी कलेक्टर घर नंबर 103 फोंडवे. कळे वडा कडल्यान दाव्यान. बरोबर 10 पैकी 10 तुमका. हांवें लग्नाक नाव घेतिल्ले तशें घेवन दाखव तुमका. दाखय मगो. पिग्मी कलेक्टर आहे बरं माझे यजमान. पत्ता आहे बाबू फोंडवे 103 विष्णू सदन. वा वहिनी. फोंडवे 103 विष्णू सदन. पावलो. हा एक व्हडले काम झाले. आता मुंबई तुमच्या मेवणेक फोन लायता. ते तुम्हारा नंबर कब आएगा विचारताले. हेलो नले, हमारा नंबर आया ग. आमच्याकडे चोरी झाली आहे एकदाची. आता पोलीस येणार आहे आमच्याकडे. तुझ्या भाऊजीकडे बोलणार. हा हॅलो. सकाळी सकाळी म्हणजे रात्रीपासून केसात बोट फिरवतो. ओह चोरीचं म्हणते. तुझ्या ताईला आत्ता कळलं. हा बघूया पोलीस काय म्हणतात ते. बर फोन ठेवू. नेक्स्ट आई. हॅलो आई, बातमी तुका. आई किती उलयता गे? ह्या वयान ती बातमी आनी किती दितले? आगे आमगे चोरी जाल्या. आता पोलीस येतले. तुझो जावय निधून पडिल्लो काय म्हणटा? रावा आई विचारता तू निधून पडिल्लो काय म्हणून. पाय वयर काढून असे म्हटलं असतले तिने. तुवें सेन्सर केला. तुका कशें कळे? आमच्या लग्नाक आणि तिका वळखूंक लागिल्ल्याक तितलीच वर्सां जाली. हॅलो काय म्हणना तो आनी कितें म्हणटलो? दवरता आनी फोन करपाक जाय म्हाका. आगे आमंत्रण दिल्ले वरी फोनशी किती गुण येता. सगळ्यांक सांगले, सीमाक सांगपाक नाका. हॅलो सीमा, वी हॅव बीन रॉब्ड. युअर स्पोकन इंग्लिश इज इम्प्रूव्हिंग. थँक्स. तुका निगो हाका. हॅलो काँग्रेस झाली बाई चोरी एकदाची. आता तू फामाद. तुका थर्मासान च्या धाडटा. आज रांदची बी गरज ना. हांव डबो घेऊन येता. ओके. हॅलो हाका भायर कदेला घालूंक सांगता. वाड्या वयले लोक येतले तांकां पोने बी करून दवरता फ्रिजान. ओके हांव कपडे चेंज करता. नाजाल्यार गावनातूच फोटे काडप जातले. ती राजेशाल्या लग्नाक न्हेशिल्ले पळय ती साडी न्हेस. दिसाळ्यांनी कलर्ड फोटे दितात. ती बरी दिसतली. थँक्स फॉर टिप्स सीमा. श्रीराम जय राम जय जय राम. हांवूय चेंज करता तर. ये या साहेब, एकलेच आयले? या ल्हानशा कामाक हानी कितले जाय आशिल्ले तर? हो आसा न्ही टॉमी फ्रॉम डॉग स्क्वॉड. साहेब टूथब्रश तो हातात. ठशे घेवपाक तो ब्रश मेळना म्हणून टूथब्रश हाडलो. आणि फोटो. अरे आमकां भितर तरी येवपाक दियात मरे. हा येते. हांवें तुमकां प्रश्न विचारपाचे ते तुमीच म्हाका प्रश्न विचारतात. सॉरी. This amounts to hindrance in our investigation which is punishable under law. युअर स्पोकन इंग्लिश इज इम्प्रूव्हिंग हा सर. थँक्स. अरे वो सुनो खंय भितर सरता. आजे हो सुनो न्हय. म्हजे डोळे सामके गेले काय कितें रे बाबू. दोतोरागे व्हर म्हणून सांगिल्लें तुका. आजे तुझ्या दोळ्यांक काय जावना. तो सुनो न्हय. इट्स अ डॉग फ्रॉम डॉग स्क्वॉड. सादो सुनो न्हय तो. तो सादो आसूं वा इम्पोर्टेड आसूं तो भितर वचचो ना. डॉगी भितर गेलो ना जाल्यार चोराक कोण धरतलो? हा आणि डॉगी भितर गेलो ना जाल्यार. It amounts to hindrance in an investigation which is punishable under law. स्मार्ट गर्ल स्मार्ट. आजी काळजी करू नाका. आज सकाळी तो न्हाला आणि नाश्त्याक त्याने फकत केळे आणि दूध घेतला. तुम्ही भितर येऊन कारवाई सुरू करा पळोवया. साहेब वो डॉगी मागील तर डायरेक्ट वता सो. चोरी तर बेडरूमान झाल्या. तो वॉशरूमान वता
ताका ताजें काम करू दी, आमी आमचें काम करूया. आमचे फोटो कोण काडटलो दिसाळ्यान दिवपाक? म्हज्या गळ्यान हुमकट्टे कितें अशें दिसता तुमकां? पयलीं फोटो काडुया. ओके. खंय राव? आलमारी कडेन रावया न्ही. फॅमिली फोटो जाय काय इंडिव्हिज्युअल? हांव आनी पुजा रावता, आमी फोटोजेनी. रावा उबी. तू आलमारीच्या येवटेन राव मॅडम. हा पदर असो 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 वयल्यान घे. येस येस. हांव विक्ट्री सायन करू? आय हॅव नो प्रॉब्लेम. ओके. से चीज. चीज. तुम्ही तोंड बंद करा. हा तुम्ही से चीज. थँक्यू. साहेब हो डॉगी हिजेर सो भुकपाक लागलो. हे पळयात, तुमचो डॉगी आता डायरेक्ट भायर गेलो आणि आंगणान चारूय पाय वयर करून वत खायत पडला. नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. डॉगीक तोंड देवान भुकपा खातीरूच दिला. कोणाचेर भुकचें हे ठरोवपाची मेकळीक आमच्या खात्यान ताका दिल्या. ताचे घडे काम जालें आसतलें, सो ही इज रेस्टिंग. आतां तशें पळोवया. म्हजे पयलीं पळया न्ही, म्हजी लायफलायन पळयल्या केदी व्हडली आसा ती. गैरसमज जाता तुमचो. तशें आलमारी कडेन घेवचें आसता. भिंग लावन पळोवचें आसता तें पळयता. ओके ओके ओके. तशें कितिल्लें आसा. आतां तुमी म्हाका चोरी कशी जाली ती डिटेल सांगा. चोरी कशी जाली ती आमी तुमकां सांगपाचें जाल्यार तुमी कित्याक आयल्यात तर? 100 कोणे घेवन आयलो? तुमी घेवन आयलो. तुम्ही म्हजे तपासात परत परत तोंड घालतात पळय. इट अमाउंट्स टू हिंडरन्स इन आवर इन्व्हेस्टिगेशन विच इज पनिशेबल अंडर लॉ. अगेन स्मार्ट गर्ल. सांगा कोण सांगता? हांव नोट डावन करून घेता. हांव सांगता. आमचें जेवण जालें. जेवणा कितें आशिल्लें? मेनू कितें आशिल्लो? चुकून कितें उरलें जाल्यार फुडल्या तपासाक त्रास जातलो. डिटेल सांग. सुंगटां घालून मसुरीचे तोणाक आनी चपात्यो. आणि तोंडाक मीठ कमी पडिल्लें. ते आनी कितें सांगता? ते सांगले ना जाल्यार तपासाक बाधा येवं येता न्ही. करेक्ट करेक्ट. अळणी तोंडाक म्हणून बरयता. साहेब तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. जे सुरेश, युअर केस इज इन सेफ हँड. साहेब तुमच्या खातीर गंजन आणि आल्यायुक्त गरम गरम च्या हाडल्या. थँक्स. च्या घेतकच तकली आता बरीच चलतली. भायर आमचो डॉगी न्हिदला. कोणूय एकलो भायर वचून ताकाय कितें जाय नाका तें पळया. हांव वता. आय जस्ट लव डॉग्स. जेवण जातकच हो न्हिदपाक गेलो आनी हांव शावर घेवपाक. हांवें कालच्यानूच न्हिदचे पयलीं शावर घेवपाक सुरवात केल्या. बरें केलें. What was your experience like? Feeling fresh? होय. आय एम इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. तुम्हीच म्हणा न्ही. Oh, sorry. अगो तुवें तो सितारा साबण वापरिल्लो ते सांग मुगो. ओके नोटेड. बरो येता तो. मागीर हांव येवन न्हिदले. खंयचे वटेन? दावे वटेन. हां. हे उजवे वटेन. कायदान बसता न्ही ते साहेब. बरे भशेन. म्हाका रोकडीच न्हीद लागली. तुका? हांव म्हज्याच केसांनी बोटां घालून फिरयतालो. कालच्यानूच सुरू केला. Clockwise. ओके. सकाळी उठून पळयत जाल्यार चोरी जाल्या. बरोबर? कितें ना जाला? बरोबर. 2 पाटल्यो, तोडे, बाजूबंद. आगो खंयचे? श्रीराम जय राम जय जय राम. तू माचो ओगी रा. भांगराचे दादल्यांक काय कळना. अँड इट अमाउंट्स टू कळ्ळें न्ही? कळ्ळें. स्त्री ध्यान नाही ते. वैरीक सांगू दी. आनीक पिड्डुकाची कांकणां, कानातले 3 सेट झाले. श्रीराम जय राम जय जय राम. आजे चप सावकाश जाव न्ही. ओके नोटेड. आता तुम्ही खंयूय हात लावपाक मेकळे. हांगा सय मारा. मारपाक येता न्ही? हय खंय करपाची? हांगा. गुड. आय विल टेक युअर लीव नाव. चोर सापडल्यार चोरये विशीं अदीक म्हायती मेळ्यार म्हाका कळया. येस सर. म्हाका अनुभव आसा. हांव तांकां मार्गदर्शन करता. ओके. ऑल द बेस्ट. बाय डॉगी. टाटा.
प्रेसावाची बातमी आयली. पूजा आई, अरे ऐका ना. अगो अगो झाला तरी कितें? मॉम आय यू ओके? आज माझे सपन साकार झाले. वाच वाच ही बातमी. पळया 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 पळया. हा, फोंडवे येथे नवरा उजव्या बाजूला आणि बायको डाव्या बाजूला झोपले असताच चोरी होऊन 2 लाखाचे दागिने लंपास. कलर फोटो पळया. दाखय दाखय. लवली, म्हजो फोटो पळय. साहेबान सांगितलं तसं वयल्यान पदर घेतिल्लो हांवें. सांजेची दिश्ट काढूया तुझी. आजी, वी आर फेमस. व्हॉट्सअपवर मेसेजी येतात पळय. माका कितें जाला कांयच समजना. प्रेसावाची गोळी घेऊन निपता हांव. आय कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ चामुंडा देवी महिला मंडळ. रजिस्ट्रेशन नंबर 232 ऑफ 1989. कॉंग्रेट्स फ्रॉम मी टू. हा, झाले एकदाचे तुझे सपन पुरे. आणि सपन बी उरला? हय, असा एक. सांग मुगो कित्याक लसता? कसले? सांग मुगो. सांगू. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए. आय लाईक इट, आय लाईक इट. तुम्ही आयकताले कोकणी नाटक आमगेर चोरी जाता. बरोवपी आशिल्ले क्रू म सुखठणकार. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार आई रश्मी नायक, सुरेश गुरुनाथ बोरकार, मीता सरिता माशेलकार, पूजा सोबिता कुडतळकार, सुभाष प्रेमानंद नाईक, सीमा ज्योती नार्वेकार आणि रद्दीकार आणि पुलीस गौतम गावडे. निर्देशक आशिल्ले साईश देशपांडे आणि निर्मिती आशिल्ली सिंथिया रेगो हांची.